हांगाच्यान काल एक असोच ट्रक वता आसतना ओके ट्रक वता आसतना हांगा एक कलवट आसा सावरकटा टू वेरोडा वचपाचो रोडा लोकांक थंयच्यान कितें जालें एक ट्रक वता आसतना जप्प करून हे जालो ट्रक रोड मोडलो म्हणटकीर हांव काल येवन सांजची येवन इन्स्पेक्शन पळयलें म्हणल्यार कोणाक कांय जालें ना कांय कॅज्युअलिटी जालें ना सगळे लोकांक कांय कसलेच त्रास जाले ना पूण बरें जालें तें वयता आसतना फाटल्यान बी कोणाची आनी गाडी बी नाशिल्ली नाल्यार तेय पडटा आशिल्ली म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा काल हांवें सांजचो रोखडे आमचे प्रेजेंट MLA आसा क्लॅपस डायस ताका कळयलें तेणें तो असेंब्ली आशिल्लो तेणें म्हाका म्हणपा लागलो कितें आपूण तितून लक्ष घालता आपूण येवन पळयतलो अशें म्हणपा लागलो पूण हो कितें जाता हो रोड इतलो इम्पॉर्टंट आसा सकाळची लोकांक भुरग्यांक इस्कॉलाक वचपाक लोकांक कामां धंद्याक वचपाक त्रास जाता आनी तांकां सगळ्यांक घुंवन पांजरकणींतल्यान वयची पडटा ते सायडी इस्कॉला हायवे वयल्यान वयची पडटा म्हणजे इतली तांकां डिस्टन्स 5-6 किलोमिटर डिस्टन्स जाता आनी तांकां खूब त्रास जाता म्हणटा सो हो एक इम्पॉर्टंट रोड जावन आसा जेन्ना जेन्ना नॅशनल हायवेचेर ब्लॉक जाता तो ह्याच रोडान हे ट्रॅफिक आमी डायवर्ट करतात आनीक मागीर तो ह्या सायडीच्यान तुगेलो कुंकळी बाजाराक जॉयंट जाता सो काल अरावंड 3:30 हो कलवट जो आसा कलेप्स जाल्लो आसा अशें ह्या रोडार अरावंड 4 ते 5 कलवट आसा आनी मुखार 2 ब्रिज आसा तेय बी एकदम डेंजरस पोजिशनाचेर आसा सो हांव सरकारा कडेन मागणी करता की हे जे ब्रिज ह्या कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन मागणी करता हे जे कलवट आनी ब्रिज आसात हे ताबडतोब इन्स्पेक्शन करचे आनीक इन्स्पेक्शन करून ताणें टेंडर करून ताबडतोब हेजेर एक्शन जावपाक जाय